तुम्ही सध्या एक प्रस्ताव असो दवरला की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान डेली वेजीस आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपा जाय वर्कर्स. ते 16 वर्सां त्यांची ऑलरेडी जाल्ली आसा, तांकां न्याय जावंक जाय आनी ह्याच दिसांनी केन्नाय मुख्यमंत्री कडेन बसून तो विशय सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. एक कितें जाला की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक रेट आहा आनी आमचे डिपार्टमेंट आमी जो प्रपोजल पयलीं धाडपाचो केल्लो तो वेगळो एक रेट आहा, पण दॅट हॅज टू बी डिस्कस्ड आनी आमी वी हॅव टू आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट. वन्स वी आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन देन आय वील पुट इट अप टू द गव्हर्मेंट. पण वॉट आय फील इन दॅट 16 वर्सां ज्या लोकांची जाल्या त्या बाबड्यांक खंय तरी न्याय गावपाची गरज आहा. PWDची सोसायटी जी आशिल्ली त्याच तरेन तांकां खंय तरी तांकां एक वेगळ्या तरेची एक सिक्युरिटी दिवपाची गरज आहा. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव आहाच त्या प्रपोजलाक पाठिंबा म्हाजो आहा, पूण ते बी हांव पाठिंबा दिलो तरी बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. अशें कितले आसा ते अंदाज? खूब आसा दिसता. पयलींच्यान काम करता हांव मंत्री आतां जाला, पूण तेजे पयलींच्यान इतले वर्सां जाले 16 वर्सां जाल्ले लोक आहा. खंय तरी न्याय जावंक जाय आनी मुख्यमंत्री कडेन योग्य टायमार चर्चा करून आमचे जे सगळे क्लॅरिफिकेशन घेवन ते कॉम्प्रिहेन्सिवली ते पुट अप करता.